इधर
तानपुरा मॉर्निंग Bluetooth disconnected. Apa ya?
आज हसून निघणार. Slow, slow. तानपुरा दोनों माइक मॉनिटर में दे दो.
चाहिए हाँ। मॉनिटर में दे दो, बाहर कम रहे तो ठीक। अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया आठविता महापुण्य राशी नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी 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 कुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय सब संतन की जय रूप पातालोचनी रूप पातालोचनी रूप पातालोचनी
बरे माग साग बजानी निधनी जानी बद मदनी कवनी निजा सर्व सुखाचे आगर आगर सर्व सुखाचे आगर बाप रघुमा देवी वर बाप रघुमा देवी वर गुहा विठ्ठल वर्मा गुहा विठ्ठल वर्मा मॉनिटर में बाहर का सुनाई दे रहा है। द रे रे नु दे रे हाँ अभी ध्यान उभे विटेवरी सुंदर
ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी करकटावरी हे वनिया करकटावरी हे वनिया सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी तुलसी हार गया कासे पीतांबर तुलसी हार गया कासे पीतांबर तुलसी हार गया कासे पीतांबर तुलसी हार गळा कासे पीतांबर आवडे निरंतर आवडे निरंतर हेची ध्यान सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी हे वनिया करकटावरी हे वनिया सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी मकर कुंडल तळपती श्रवणी मकर कुंडले मकर कुंडले तळपती श्रवणी मकर मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी करकटावरी हे वनिया करकटावरी हे
फुला
दिशा तुझ बिन होत सर्व दिशा तू माझे माऊली तू माझे सावली तू माझे माऊली तू माझे तुले पांडुरंगे पांडुरंगे तू माझे माऊली तू माझे सावली करीन मन भावे हो तुझी सेवा करीन मन भावे तुझी सेवा करीन मन भावे हो तुझी सेवा करीन मन भावे मन भावे तुझी सेवा करीन
मन माझे मन गोविंदू रंगले माझे मन गोविंदू रंगले तुझी सेवा करीन मन भावे तुझी सेवा करीन मन भावे तुझी सेवा करीन मन भावे नवसिये मदनि जानी निजानी द मग सागम सानी निर करे निद निद मग सदनी गनि सागम दनि जा बाप रखुमा देवी वरु विठ्ठले चित्त चैतन्य चोरुन नेले 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 माझे मन हो माझे मन गोविंदू रंगले माझे मन गोविंदू रंगले तुझी सेवा करीन मन भावे हो तुझी सेवा करीन मन भावे तुझी सेवा करीन मन भावे माझे मन
सकते हो, अलग बजा सकते हो बीच में, मतलब लाइन टू लाइन बजाने की जरूरत नहीं, अलग बजा वोकल मॉनिटर में वोकल बढ़ाओ, तानपुरा थोड़ा कम करो। पायापाशी ठेवा, पायापाशी ठेवा, पायापाशी ठेवा, निरंतर निरंतर एकच रे मागणे तुझ्या पायी देवा, तुझ्या पायी देवा, एकच रे मागणे तुझ्या पायी देवा, तुझ्या पायी देवा, एकच रे मागणे तुझ्या पायी एकच रे मागणे तुझ्या पायी देवा, तुझ्या पायी देवा, एकच रे मागणे तुझ्या पायी देवा, तुझ्या पायी देवा, पायापाशी ठेवा, पायापाशी ठेवा, पायापाशी ठेवा, पायापाशी ठेवा, पायापाशी ठेवा, निरंतर निरंतर एकच रे मागणे तुझ्या पायी देवा, तुझ्या पायी देवा,
गिरणी साबी साबळ दबद माप मग माग गरे गिरणी साबी साबळ अनाथांच्या नाथा तुझ्या पायी माझा तुझ्या पायी माझा तुझ्या पायी माझा केवला से कचरे मागणे तुझ्या पायी देवा तुझ्या पायी देवा कचरे मागणे तुझ्या पायी देवा तुझ्या पायी देवा कचरे मागणे तुझ्या पायी देवा तुझ्या पायी देवा कृष्णदास म्हणे कृष्णदास म्हणे कृष्णदास म्हणे कृष्णदास म्हणे कृपा बिंदू द्यावा कृष्णदास म्हणे कृपा बिंदू द्यावा जीव तो शवावा जीव तो शवावा चातकाचा एकच रे मागणे तुझ्या पायी देवा तुझ्या पायी देवा एकच रे मागणे तुझ्या पायी देवा तुझ्या पायी देवा तुझ्या पायी देवा तुझ्या पायी देवा पाया पाशी देवा पाया पाशी देवा पाया पाशी देवा निरंतर निरंतर एकच रे मागणे तुझ्या पायी देवा तुझ्या पायी देवा एकच रे मागणे तुझ्या पायी देवा एकच रे मागणे तुझ्या पायी देवा देवा एकच रे मागणे तुझ्या पायी देवा तुझ्या पायी देवा एकच रे मागणे तुझ्या पायी देवा तुझ्या पायी देवा तुझ्या पायी देवा तुझ्या पायी देवा क्या क्या नहीं लिया एक अदम लेके
ज्या सुखा कारणी देव वेडावला, 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 वैकुंठ सोडून संत सदनी राहिला, ओ वैकुंठ सोडून संत सदनी राहिला, ज्या सुखा कारणी देव वेडावला, ज्या सुखा कारणी देव वेडावला, ज्या सुखा कारणी देव वेडावला, ज्या सुखा कारणी देव वेडावला. धन्य धन्य संतांचे सदन, धन्य धन्य संतांचे सदन, धन्य धन्य संतांचे सदन, हो धन्य धन्य संतांचे सदन. देत लक्ष्मी सहित शोभे नारायण, देत लक्ष्मी सहित शोभे नारायण, नारायण. ज्या सुखा कारणी देव वेडावला, ज्या सुखा कारणी देव वेडावला, कारणी देव वेडावला, ज्या सुखा कारणी देव वेडावला. सर्व सुखाची सुखराशी, सर्व सुखाची सुखराशी, सर्व सुखाची सुखराशी, सर्व सुखाची सुखराशी, संत चरणी भक्ती मुक्तीदारसी, ज्या सुखा कारणी देव वेडावला, ज्या सुखा कारणी देव वेडावला, ज्या सुखा कारणी
स्वामी कृपा कधी करणार 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 तव चरणाचे दर्शन आला तव चरणाचे दर्शन आला मला कधी घडणार स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी मी अपराधी पापी तापी मी अपराधी पापी तापी अहंकारयुत संतापी अहंकारयुत संतापी दीनपती दया तव बाळाला दीनपती दया तव बाळाला उरी कधी धरणार स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी कृपा कधी करणार मद मदनाची जोडी नामी मद मदनाची जोडी नामी व्यवहारी मन जडले कामी व्यवहारी मन जडले कामी अज्ञानाचा तिमिर हाराया अज्ञानाचा तिमिर हाराया सूर्य कधी बनणार स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी राया माझी काय स्वामी राया माझी काय आतुर झाली तुम्हा पाया आतुर झाली तुम्हा पाया या याचा उशीर का जया या याचा उशीर का जया दर्शन कधी देणार स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी कृपा कधी करणार तव चरणाचे दर्शन आला तव चरणाचे दर्शन आला मला कधी करणार स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी कृपा कधी करणार स्वामी कृपा कधी स्वामी कृपा कधी स्वामी कृपा कधी करणार
ಸ್ವಾಮಿ ನಸೀರ್ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದು ಸೈಡ್ ಅದು ಹಲೋ ಹಲೋ हॅलो हॅलो सगळ्यांगे नमस्कार स्वामी आनंदच्या असेल वेळ पालता त्यावेळा जरा भागा असेल आणि सगळ्यांनी जे सभा कार्यक्रमाचे मुख्य बेसूगा म्हणून विनंती करते ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ರೆ ಸಿಲ್ಬೇಡ ಕಾಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ कंचा पूर्ण संतोष
हरिः ॐ कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथ श्रीनिवासाय ते नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदात् तपोनिधिम् उग्रं वीरं महाविष्णुं जरन्दं नरसिंहं भीषणं भद्रं त्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ भद्रं कर्णेः विशृणुयामदे भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुभा सस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मान्त गुरुवसाशालिष्टं देव श्रियपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्म जन्मनि।
आयच्या सभा कार्यक्रमाक स्वागत सांगता स्वाम्याला अनुवादान देवस्थान कमिटी मेंबर राजाराम गोविंद शेणे मामाक आपयता. हॅलो. पंजाब प्रेसिडेंट आशिल्ले लक्ष्मी वेंकटेश शाके तशेंच काशी मठाचे आराध्य देव आशिल्ले वेदव्यास लक्ष्मी नरसिंहाचे मनास्मरण करून पांय पडटा. तशेंच आमगेले अंबरमेळ कुलदेवांक सट्टांनी पांय पडटा. मागीर लगेच आमगेले कोच्ची वृंदावन आशिल्ले सुकृंदी स्वाम्याक, हरिद्वार वृंदावन आशिल्ले आमगेले सुधींद्र स्वाम्याक उडकास करून एक लेगीन पांय पडटा. तशें हांगा विराजमान जावन आशिल्ले काशी मठाधीश संयमित स्वाम्याक नमस्कार करता. हांगेले महाजनाक सर्वांक नमस्कार. तुमकां सट्टांक कळची काय रे, ಏಕದೇಶಂ 30 ವರ್ಷ 32 ವರ್ಷ ಜಾನು ಆಮ್ಗೆಲ್ ಹೊಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಭಾಗ್ಯ ವಚುನ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಜನಾಲ್ ತೆಟ್ಟ ಕಾರಣ तेजावनु आम्ही मस्त ट्राय करूनी आमकां काय करू जायनी तेसी आसीना आपणेना 2016 आमगे लास्ट कमिटी आमी आशिल्लो स्वाम्याले पादुक हाणू आमी हांगा स्थापीत केले स्वाम्याले दिव्यस्थान संयमित स्वाम्याले दिव्यस्थान ते दुस्तट्ट पांय पडता एक लेगीन ते दुस्तट्ट हांगा एर्नाकुलम एक व्हडले चेंज येयले सरी दिसता सांगू गेले जाल्यार आमी मस्त स्वाम्या जाल्यार एक विसिटा खातीर आमी मस्त मागयले जाल्यार आमगेले त्या तेट्टा कारण स्वाम्यान सांगिल्ले एका वृंदावना सगळ्या किरणाच्यो पांय पणय रे म्हूण सांगिल्ले तशी बाय सगळ्या वृंदावना कडेन आमी 20 वृंदावना कडेन पांय पणू आमी तरी एक लेगीन मागून जातरी आमकां लास्ट वर्ष एप्रील मे एक कॅम्प दिले स्वाम्यान एक 5 दिसाचे ते कॅम्प गंभीर जावन तीर्थ जाल्ले म्हूण म्हगेलो मना विश्वास स्वाम्याक एक सोनो विश्वास येवन आमकां ह्या वर्साचे वसंतोत्सव मनान स्वाम्यान दिल्लो ताजे पसून सांगत जाल्यार आमी भाग्य केलेलो आमी स्वाम्यान खंयचीची देवस्थानां दिवंक आयलेले आमकां माटिकून दिलेले ते म्हणून स्वाम्याले सांगूंक जाल्यार स्वाम्यानाची ते आमकां भाग्य तो आमगेले काय रे मागीर लागीं चल्ले जाल्यार तेसी मागून एप्रील 4 ह्या मासू स्वामी गेल्ले मासू स्वामीन पावले ते दीस आमी सांगू वचलाई एक 7-8 वरां टायमार ट्रेना कॅलिकटा दुखून पावले आमी हांगा पल्लेकेरी एक व्हडले शिवकरण दवरून चोयतेरी एक 5-6 वर जातरी हे ಸ್ವಲ್ಪ पावसू त्या दीस येवन गेल्लो म्हळाय एक 6 वरांनी आमी लेखिल्ली ह्या सगळ्याची उदकां मत्तले म्हूण एक आमी केल्ले सगळे उतले करून जाल्यार ही एक 15 अर्द म्हूण करूं जातरी तुतले क्लियर जावन एक पुण्या वचन गेल्यार आवरी फल मेळून ते पावस येयलो ताज्या करतना रोड एक क्लीन जावन एक कसलेच दुष्ट शक्ती आसल्याय वचून
स्वामी देवाला अनुग्रह मेळ्ळो आमकां हांगा जाल्यार रोड क्लीन जावन तशी 8 वर जातेर स्वामी पंपतेर हांगा कांय उद्दासर ना अति गंभीर जानु स्वामी उज्ज्वल जानु एक बरवेल पसिल्ले तशीच एप्रिल 4 जानु एप्रिल 9 स्वामी संसार पडो दिसू आमगेलो बसवंतुत्सव आरंभिलो तशीच वाहना पुजा 21 दिसाक वाहना पुजा आशिल्ली त्या वाहना पुजा आम्ही वग्गल दबळा जाल्यार वग्गल चतुर्मास आनालाय बसवंतुत्सवाचो चोप आशिल्लो आम्ही 30 वर्षां फुडें इवन 40 वर्षां फुडें जाल्यार हांव वचून खतखते दबळाचले चोप आशिल्ले ते आमगेले भाग्य वचून मेळ्ळें आमगेले दबळान तुले ते तिरचयले त्या वाहना पुजेत म्हळ्यार हांगा एक सांगूस म्हळ्यार एक क्यूत आशिल्ले ताका पांय पडूं एक स्वाम्यालय प्रसाद घेतूक तुत्तूल एक हें जातीर जालें 21 दीस जाल्यार मागीर सांगा जाल्यार हांगा मस्त होम जाल्लो स्वाम्यालय अनुग्रहान होम जाल्यार तशीच एक रामपट्टाभिषेकू तेजे तरी एक प्रोग्राम समूह उंजाल समा समूह कल्याणोत्सव सगळे प्रोग्रामाक आमगेल जनांनी चांग एक भाग दिनू सगळ्यांनी भाग घेतिले तांतू काय सांगू ना मागीर लगीत म्हळ्यार तेजे तरी दिग्विजया पासून सांगू जाल्यार ते दुसी पावस पडूं एका सांगू गेल्यार एसीची एका चांगा हक्क पावस पडटा चांग म्हण सांगत ते दुसरेची पावस पडूं आम सांगता नाका जाल्यार म्हाका सांगू जायना तुत्तुले पावस पडूं हें जाल्ले तेजे तेर स्वामी एन बेसूचे त्या दोळान दुखून ते वचना त्या दिग्विजयाचे एक्चुअली सांगू गेले जाल्यार एक ते दुसू आम्ही आदमोचे तर एक 6-7 मणिके मल तरी कोल्ल मनीस ना आशिल्लो रोडार तेरा आळसतले म्हूण मागीर एक तेर कखते तुगेले एक 10-4 आळ आमगेले अरेंजमेंट चोवन एक 4 आळ पुणे उळकेला तुकून येयलेलो ते एक काही तांतू भितर सांगोस म्हळ्यार यूथ ऑफ GSP एक ते दूस त्या प्रोग्रामात 37,000 आळ व्यू केलेलो म्हळ्यार 37,000 आळ वर्ल्ड वायड आळ चोयले ते प्रोग्राम मागीर सांगू गेले जाल्यार हांगा भजन मंडळी सकाळीं राती भितर जाल्यार तांतू भितर कॉम्पिटिशन आशिल्लो आमकां सेकंड टायम म्हणटा थर्ड टायम म्हणटा म्हूण तांकां काय सांगता खंयचे केरळान दुखून जाल्यार आउटसायड दुखून जाल्यार मस्त भजन मंडळी येयली मागीर मेनली सांगोस म्हळ्यार स्वाम्यान एक वसंतुत्सव आमकां दिना पडें कोण रे चोव करतले म्हूण आमकां क्वेश्चन निमगिले हांगा बेंगळुरा दुखून ताका मस्त एक तांतू क्वेश्चना मस्त एक हें आशिल्लें धन मन धन तांतू इन्क्लूड सांगू गेले जाल्यार आमगेले जन हे कोण चोव करतले म्हूण निमगिलेलो आमगेले जनालो वसंतुत्सव आशिल्लो सांगू गेले जाल्यार धन जाल्यार मन जाल्यार धन जाल्यार आमी एक बजेट घाल्लेले आमी लिखिल्ले बजेटारी आमकां हें म्हळ्यार हांव सांगना तिगे म्हणून आमी एक फिगर हें गेले जाल्यार सत्तांनी मन्नान हें पांय पडूं आमकां हांगाचे एर्नाकुलम जनांनी एक 80-90% आळांनी पार्टिसिपेट करून हे वसंतोत्सव गंभीर जावन तीर्थ केले बेग आम एक लेगीन स्वाम्यालय पांय पडून सांगून मिगेल 2 तर बेज आतां राजाराम मामान सांगिल्ल्या वरी गेले 1.5 मासू आमकां आगोश आशिल्लो हांगा स्वाम्यान आमकां भाग्य दिलें वसंतोत्सवाचें महाजनाक आनी के स्वाम्याक सेवा कोरक म्हळें कान महाजना तर्फेन देवसंघ कमिटी स्वाम्यालेगी एक चतुर्मासूची आमकां दिमका म्हणून हाजी विनंती करते न्ही ते नवीन माम देवसंघ अधिकारी स्वाम्याले मागून घेतलो तेणे आम देवसंघ कमिटी भागा सगून ते विनंती स्वाम्याल पांय म्हणून दवरते न्ही ते स्वाम्यार सक्टांनी उठ्ठां राबून स्वाम्यालेगी मागून घेवका आमकां तें भाग्य ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മേൾക്കാൻ મળેલે आमगेल प्रार्थना स्वाम्यान स्वीകരിച്ച് കൊടുക്കാം सांगून पंजाब जबुरेश श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवाके तशीच अंबलमुगळ कुलदेवता मंदिर समुचयांतूय तशीच काशी मठ आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंह सन्निधानांतूय पांयपोणू काशी मठाचे आराध्य गुरुवर्य वृंदावन आसील सर्व गुरुवर्यालय वृंदावनांतू मनसा स्मरण करून तंतुय विशेष जामनू कोच्ची श्रीमद सुकृदीन स्वाम्याल वृंदावनांतूय तशीच हरिद्वार श्रीमद सुधींद्र स्वाम्याल वृंदावनांतूय पांयपोणू आज हांगा विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र स्वाम्याल दिव्यचरणारी साष्टांग प्रणाम करून 2 उतर उलयता आतां राजा रामम्मान मस्त गोट सांगिल्ले
केशगी हे वसंत मास आमकां स्वाम्यान अनुवाद करून दिल्लो हांगा वसंत मास वैभवान चमकिलो मस्त गोट राजा रामम्मान हांगा सांगिल्लें हें सगळं सादें जाता जाल्यार हे गुटलेन जे आमकां आसली ती म्हळ्यार आमगेले देवालय तशीच व्यास रघुपती नरसिंहालय आमगेले स्वाम्याले आशिर्वाद अनुग्रह नतिल्ले कांय सादें जमना आशिल्लें ते आशिल्ले ते स्वाम्याले देवालय परिपूर्ण अनुग्रह आमकां मेळ्ळो देखून मात्र हें सगळं असादें जें आशिल्लें काही ती सगळं सादें जाल्लेलें ते सांगू एक काही रिती म्हळ्यार हे वर्ष स्वाम्याल सुदीन स्वाम्याल पुण्यतिथी आराधनाक बाग जमच्याक एक बाग मेळ्ळेले म्हाका आनंद मम्माके GSBVP सेक्रेटरी आनंद मम्मी मेळ हरिद्वार वृंदावना कडेन ते पुण्यतिथी बाग जमच्या गेल्लेले वेळेरी तांकां पामच्यान आमकां म्हाका एक ताज्या व्हडलो एक सौभाग्य मेळ्ळेलें ती म्हळ्यार पुण्यतिथी दीस स्वाम्याल मध्याना पुजे वेळेरी समाजा प्रसाद घेमच्याक एक बाग लेगी मेळ्ळें ते मध्याना पुजा प्रसाद दिमचे वेळेर स्वाम्यान विशेष जे आम सगळे समाजाक ज्या प्रार्थना करून प्रसाद दिमचे वेळेर स्वाम्यान सांगिल्लें ती म्हळ्यार तुमगेले वसंत मासू वैभवान जातलो रे तुमी लेखिल्ल्या भशेन छान आम देव चल्यासून घेतलो म्हूण ते आज सत्य जाल्ले ते शेसील ते स्वाम्याले दिव्य जरणार स्वाम्याल उत्तर ते सत्य जमचे ते स्वाम्याल दिव्य जरणार आज आमकां सक्तांगी मेळ मागूंक घेवया इतलें म्हळ्यार आनी आमचे मुखार सोन आमचे सगळे वर्साय स्वाम्याले सन कॅम्प जाल्यार आमकां दिमकां म्हणून तशीच एटम लग्गीचे वर्स स्वाम्याले एक चतुर्मास आमकां अनुवाद करून दिवन आमकां आशिर्वाद कोरका म्हणून तंतूय प्रत्येक जाम 2027 आमगेले देवालय 3 वर्साचे प्रतिश्ठा जावन देवालय प्रतिश्ठा जावन 3 वर्स पूर्ती जाताय ते दीस ते वर्स जाल्यार स्वाम्यान आमकां जाता अनुवाद करून दिमकां म्हणून आमकां सक्तांगे आज उठ्ठा प्रभून स्वाम्याल ते चरणागर मग्गून घेवया बादरायणा गोविंदा गोविंदा आमकां सगळ्यांक कळटा आमगेले आराध्य देव जे आशिल्ले काशी मठ आनी बसूयात आराध्य देव जे आशिल्ले काशी मठाक देवाक बसोवचे आशिल्लें एक स्वर्ण सिंहासन जे आमनस जे आम नेता तातू सगळे कडेन सुगून भाग घेवयात आज तातू एक द्रव्य समर्पण करूंक एर्नाकुळम तिरुमला देवस्थान कमिटी भागा सुगून स्वाम्याल पैमोणा कडेन दवरताय आनी तेंचे आम न्हू GSB विकास परिशदा बगेक ताजे प्रेसिडेंट विनोद प्रभू सेक्रेटरी आनंद कुमार माम दवरता मागीर TMB ग्रूप ऑफ कंपनीसा रिप्रेजेंट करून TV राजेश शेणाय जयलक्ष्मी रिप्रेजेंट करून गोविंद कामत माम मागीर रामराज एंटरप्राइजेस सुमेश पोरोमाम वित्सन स्टील कॉर्पोरेशन राजेश V पोरोमाम आनी महाजनाक हातूं बागो गेम केल्यारी पांय सकून आमगेले देवस्थान कमिटी ज्या बंद पडटा जाल्यार पुरो ताजें आशिल्लें सौकर्य हांगा देवस्थान सकून करताय हांगा स्वाम्याल आमगेले काशी मठा ऑफिसांतूय बंद पेटाच्यान दिव्यात आनीक दोनी
हाजे दोन्ही बुक रिलीज जाता. डॉक्टर नित्यानंद बडमामाले, ॲडव्होकेट रामपर्व मम्माले दोन्ही बूक बरयलेले स्वाम्याले दिव्य हस्तांनी हांगा प्रकाशन करताय. ॲडव्होकेट रामनारायण माम. आमगेले गर्भगृहांत विराजमान पंजाब जुबरेश लक्ष्मी वेंकटेश तशीची आमगेले काशी मठाधीश जावन श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य हस्ताने प्रतिष्ठापन केलेले जावन श्री अंबलमेड कुलदेवा सन्निधानारी काशी मठ आराध्य देव व्यास रघुपती समेत समस्त देवाल चरणकमलांजरी. तशी काशी मठ गुरुपरंपरा समस्त स्वाम्याल चरणकमलांजरी. विशेष जावन सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्याल वृंदावनाकडे तशी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल वृंदावनाकडे पांय पडता. तशी जी हे सभेचेरी विराजमान जामनाशिल्ले काशी मठाधीश समीमिंद्र तीर्थ स्वाम्याल चरणकमलांजरी पांय पण स्वाम्याला आज्ञा प्रमाणे दोन्ही उत्तर आमगेले गांवांत मस्त काळ जावन स्वाम्याने एक कॅम्प घातिल्ले. आमकां स्वाम्याले एक सेवा करूं अशें भाग्य ना अशें मस्त काळान स्वाम्यालेगी विनंती करून देवालय तशीच पूर्व समस्त गुरुवर्यांनी विशेष जावन हे गांवांत जन्म घेतले जावन आशिल्ले आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले परिपूर्ण अनुग्रहान करतना समीमिंद्र स्वाम्यांनी हे क्रोधी नाम संवत्सराचे वसंत मास आमकां अनुवाद करून दिल्लो. देवालय गुरुले अनुग्रहान करतना सर्व महाजनाने सहकारान करतना यो वसंत मासो वैभवान संतोषान जालो आसा. आनी तो मस्त हवन पूजा कार्यक्रम इत्यादी हेग चमकून तांचो सर्वांनी एकदेशम भाग घेतलो आसा. ते स्वाम्याले देवालय परिपूर्ण सेवा करूं अशें भाग्य आमकां देवान दिल्लें. मुखार सुनी देवाली गुरुली सेवा करूं अशें भाग्य स्वाम्याले अनुग्रहान आमकां मेळटलें म्हळ्यार एक पूर्ण विश्वास आसा. मात्र न्ही मस्त जावन आमगेले एक युवा तलमुरेक मोठू जावन आशिल्लो एक संबंदून आशिल्लो. आतां एक 15 दीस स्वाम्यान एक कॅम्प जमचा वचून मस्त चेडू हेका तांचो मेळ्ळो संध्या वंदन आनी एक देवळांत ते आचारू विचारू हें हेका तांकां मेळ्ळो आसा. तो मुखार सुनूय तशीच वचूंका म्हळ्यार एक आग्रह ते बेगीक स्वाम्याने देवाने अनुग्रह कोरका आनी मुखार सुनी देवाली स्वाम्याली सेवा करूं अशें भाग्य तांतुची देवालय 3 वर्सां प्रतिश्ठा उत्सव स्वाम्या सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल जन्म नक्षत्र शतमानोत्सव हे मुखार सुन येता. स्वाम्यांनी तेवें चंद्ररुपान आमगेले गांवांत आगोश करचे बेगीक अनुवाद कोरका आनी स्वाम्याली देवाली सेवा करूं अशें भाग्य हे गांवांत सर्वे महाजनाक दिवन आमकां अनुग्रह कोरका म्हण स्वाम्याल चरणकमलांजली मागून घेता. आनी पूर्व समस्त गुरुवर्यालय देवालय अनुग्रहान तें साध्य जाता म्हळ्यार पूर्ण विश्वासान आमगेली दोन उत्तर अभ्यता. मागीर विशेष जावन आतां हे वसंत मासा संदर्भाचेर हे गांवांत सुगून महाजना तर्फेन जावो वैदिका तर्फेन जावो इतें चड उणें चुकी संस्थाना विशयान जालेलें आसा जाल्यार स्वाम्यांनी श्रम करून आमकां अनुग्रह कोरका आनी सद्बुद्धी सद्भावना दिवन मठाची सेवा चंगरुपान करूं अशें भाग्य सर्वे दिमका म्हण स्वाम्या चरणकमलांचेर मागून घेता. हांव उरलेल्यान तें चड उणें आसल्यार स्वाम्यान श्रम कोरका म्हण मागून घेवन मागीर दोन उत्तर रबयत.
कळारे आनी अय्यो आमगेले निमगे इतवतो टायटाचे करल्या बरोबर प्रथम जाम देवालय तशीची आमगेल स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळेल सर्वांकय प्रितीनं आशीर्वाद करतात. आजी होड एक दिवस नरसिंह जयंती म्हणतात. नरसिंहानं अवतार घेतलो दिवस आमकां नरसिंह म्हळ्यार आमकां सर्वांकय मन नायमशी ते म्हळ्यार नरसिंह म्हळ्यार भीम का भैया जाल्यार नरसिंह म्हळ्यार आमगेन भैया धूर करचो देव. भीम का जालो देव न्हय आमगेल भैया धूर करचो देव. कित्याक आम्ही देवाल भक्त म्हणून सांगतात. कोणकी विश्वास आसा तांकां भक्त म्हणजे देवाचेर विश्वास आसा जाल्यार देवाल भक्त तो. देवाल भक्तान लक्षण आसात ती आसा की ना की तें आमकां कळना. जाल्यार आमी सर्वे देवाल भक्त आमी विश्वास दवरतात. ते विश्वास दवरचे आनी देवा भीमका जाल्यार अवश्यस्व आमगेल भैया धूर करू देव असूचे. तबला आमी खंडीत देवा भीमका नाका. भक्त प्रहलाद येतात. ते प्रहलाद आशिल्लो तो देवा भिल्लावे ना. कोण भीमका शत्रुनी. हिरण्यकशिपू भिल्लाविना प्रहलाद बीनी. बापूस बिल्लो पूत बीनी म्हळ्यार भक्तान भिना ती. भीमका जालो देवू न्हय देव नरसिंह. भक्तांक पोषण करचो रक्षण करचो. तवळे भागवतान तू प्रारंभ सप्तम स्कंदान प्रारंभ जावन निमगे दस नारदाली युधिष्ठिर निमगे दस देवाक अरे नारदा काम क्रोध मद मात्सर्य सर्वे आसूचे कोणाक मनुष्याक. ते आस जाल्यार तो देव जातवा. तो देव जायना न्हय. कित्या घेतो नारद. आतां हिरण्यकशिपू आसा ताका वय देवा कोप येयलो म्हूण सरी दाखयल मू. कोप उग्र रूप जावन येयलो मू देव आनी शत्रूंक मारत मू. देवा कोणे शत्रू जातवा. हे शत्रू नेमचे कशी काम क्रोध मद मात्सर्यान. तर देवा कंचे ते सम वे निमगे कोण युधिष्ठिरू. युधिष्ठिराकळ आमून न्हय खंडीत युधिष्ठिराकळता आमकां आमगेल संशयो ताण दूर करचे खातीर निमगुचे म्हण पुराणांत. एक ऋषीश्वर निमगुचे आसा. तर ऋषीश्वरांक कळ्ळां म्हणून न्हय खंय तांकां खंडीत कळटा. आमगेल संशय दूर करचे खातीर तांणी निमगुचे खंय आनीक दोन्हीची त्याग म्हळ्यार कळलेल विशय वापस दृढीकरण करचें. दृढीकरण करचे खातीर खंय निमगुचें. नंतर तांकां कळ्ळां म्हूण न्हय
तसेच युधिष्ठिराने निमी नारदाले एक काम क्रोध मद मात्सर्य सगळं देवाक समवॅम खंडित नारो सांगता मनुष्याक विना देवाक ना. देवान एक काम अस देवान गीतेन तू सांगीन अस यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत केद्दान धर्माक पेटवेत्तकी तवळाम अवतार घेता तवळी शत्रू मारता. शत्रू म्हळ्यार कोणाल शत्रू तेंचो प्रश्न. देवा कोणे शत्रू ना रे, देवा कोणे मित्रूय ना रे. गीतेन तू सांगता देव समोहम सर्वभूतेषु आम सर्वांगले भितरी एक प्रकाराचेरी जले देवा कशी यथा यदा माम प्रपद्यन्ते देवा कशी कशी वत्ताय की तुगेले तशी देवान पामचे. तदेव भजाम्यहम भजामी म्हळ्यार ते सेवा करता म्हणून भज सेवायाम सेवा करता म्हणून नाही व्हरतो तांकां रक्षण करता म्हणून तांकां पामता. तशी देवाक कोणी शत्रू म्हणना. शत्रू कोणाले हे प्रपंचाचे. देवान एक नियम करून दिलेलो आसा. तो नियम केलेले नियम परिपालन करता जाल्यार आमगेल सर्वेय कर्तव्य. आता भाशेन सांगता जाल्यार सामंजस जायना रे जाल्यार मनावच खातीर क्रिमिनल्स आसता ती ही क्रिमिनल्स पुरा आसा ती हे क्रिमिनल्सांक नाका तेन करतात. ते पोलीस आतां शत्रू आहे. व्यक्तिगत जावन आमी सांगचें न्हय जाल्यार नियम परिपालन करता जाल्यार तांगेली एक ड्युटी आसा ते पोलिसांनी. ते स्थानाचें कर्तव्य आसा. ते कर्तव्य पालन करून उरका जाल्यार तांकां कर्तव्य तांणी करताय की ना कितें आमकां कळना. आजचे आतां पेपरार येतच मू तें मनोरमा तेंचे तस मस्त ते कशी कशी करतस ती असो आमी सांगिल्लें. तांगेली एक ड्युटी आसा. ती ड्युटी करता जाल्यार तांगें कर्तव्य. तांकां शत्रू न्हय ते जाल्यार हे आमगेले हे लोकांक एक शत्रू ते कसरकीच नाका तीन सगळें कोर न्हू तांकां हें करचें. ते वेळार पुलिसांनी मार करता तांकां मारका जाल्यार आसा नाल्यार मारका म्हळ्यार तांकां सम करका जाल्यार आसा. तशी देवाक कोणेय शत्रू ना. देवाक कोणेय शत्रू आमच्याक साध्यय ना जाल्यार ते प्रपंचाक देवान केलें न्हय तिका नियम आसा ती. त्या नियमाक विरुद्ध जावन ते चलता ती. त्या वेळी निमच्या पुरत बली चक्रवर्तीन कोणाक मारणी म्हूण कोण ताणें केल्लें न्हयची आमी करची म्हणकीच इथं सर्वे प्रपंचाच्या आंगजाम गा म्हणूच याग केल्लो. ताणें शत्रुत्व प्राप्ती केल्ले भोव देवान ताका अवतार घेवन ताका पाताळां पेटयल म्हूण. ते एक नियम आसा. कसो नियम उत्तुलत मन्वंतर पर्यंत इंद्र पदवीर स्वर्गाधिपती देवाधिपती
यो इति केले मागलान तुल वाटे वेळान इंद्रपद विपामच्या प्राप्ती करू पळेन आता पळया आता सरकार आसा आता जामचे ते न्हय आज हे पक्षार आसा जाल्यार पायांनी एक पक्षार आसतात कशी पण कोर न्हू स्थान मेळका सगळं पण तो चिपकता तशीच अंगाय जलरी देवान एक स्थान करून दिल्या इंद्राक तुवें शे याग कर तुका जत्ता अन्यायार चमकलो देवान एक नाव आसा अष्टकर्तृत्व म्हण देवाक एक येंत ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष सृष्टि स्थिति लय ज्ञान अज्ञान बंध न्याय देवा अष्ट देव मेल्यार कोण म्हणजे खातीर आठ कर्तृत्व आसलेलो तो देव म्हूण सांगचे म्हणटाय सृष्टि स्थिति लय ज्ञान बंध मोक्ष आहा तातूंत न्याय अन्याय न्याय करोमचे तागेलें कर्तव्य आतां सरकार आसा न्याय दिवंक काजाल्यान सरकारान कर्तव्य न्यायान चलोवंक काजाल्यान सरकारान कर्तव्य तशी व्हड सरकार देव तवळ तो अन्यायान चलूंक गेलो छे याग करून तो इंद्रपद विप्राप्ती जामता जाल्यार देवान हात घालकाचीच सुदलेज तो 109 याग राखील देव छेंचे याग जमच्यान देव अवतार घेतले वामनावतारू ते खातीर ताका अन्यायान चलता देखून ताका संहार करता म्हूण पाताळांत गेल्लो मात्र न्हय ताका मांदून घालो गरडा निमित्त मांदून घालो जाल्यार देवान ताका सोणी कित्या ताणशे याग केला आत्ता ना तुका इंद्र पदवी मुखारी नेक्स्ट इंद्र तूं ताका दिता बलिचक्रवर्तीक आनीक ताका रक्षणे खातीर देव स्वता ते रपता म्हळ्यार रक्षणे रपता म्हळ्यार थंय तागेलें हें जें रपता म्हूण न्हय ताका केन्नाय पट्टी मातशी आसता तें दुखून देवाक कोणेय शत्रू ना जाल्यार न्यायान चलोवंक काय जाल्यार नासता आतां हिरण्यकश्यप आशिल्लो तो अन्याय करतालो कोण की दैवीकपण करूं वता तांकां आड करतालो आड करून तांकां मारूं पळयतालो कोणेय हरी म्हूण नांव काडूं ना हरी म्हूण नांव काडला रे ताका मारतलो खंय बा कोणेय इंद्राय स्वाहा म्हूण स्वाहाकार दिवच्या ना खंय हावेल मारताल खंय जाल्यार हिरण्यकश्यपावे स्वाहा म्हळ्यार तो घेताल खंय देवा पळा न्याय अन्याय देव केदनाय आमी लेखचित की देव देवाले पक्षू खंडीत न्हय देव तेंचा समूहम सर्वभूतेषु उदाहरण सांगू गेल्यार रे योच इंद्र आसा हे इंद्र आयते दिसान हेच कृष्ण परमात्मा अवतारान तूं ताका दिसन खंय गोवर्धनाक हांगा केदनाय याग करता ती सेवा करता तितकीच नंदगोकुलांत कित्याक आमकां चांग पावस जे आमकां पावसा अधिपती इंद्रो तळतण वाडता कृष्णाक मन्ना एक दिसन खंय हे गायंक चोरोमच्या पेटोवचे खंय गोवर्धन पर्वतार हे गोवर्धन इत्या इंद्रा कोरका इत्या म्हळ्यार इंद्रा अहंकार आशिल्लो मनांत हांव पावस दिल्यार तास ताका तें स्थान दिल्लें देवान ते वेळेर गोवर्धनाक एक कोरी केल्ले फुलां गोवर्धना सुंदोर जालें खंय पा तो बुराक घेतले घेतले मात्रमे ताका संतोष जालो इंद्राक ओपयलो ताण आशिल्ल्या पावसांक सगळ्यात दिवन
पुरा पावस गेलो बुड्डलवे नंदगोकुल कोणाक कसने जाय एक बोट्टार देवान 7 दिवस राबिलो कृष्ण मागीर ताका चूक जाली तुगेला एक लंगर आम केले आम देवालेन माफी निमगीता तर देवा बुक्षुसवे ये चिंद्राले युद्ध करणे कृष्णान पारिजात काडूक आणि ताका मारनिवे मागीर देवाल माफी निमगीता ते सज्जनाल गुण चुकी करचे की असता ते चुकीत म्हण कळलं जाल्यार मागीर माफी निमगीला देव क्षम करता हिरण्यकश्यपून ते निमगीन वे केद नाही ना ते व्यत्यास असुरान देवाक देव देवांक शिक्षा दिता दिवना ती रब्बना ते तागेल न्याय देव तशीची हिरण्यकश्यपूक निमगनी केदनाय निमगीत जाल्यार केदनाय क्षम करता मागीत कोण प्रह्लाद बळे हा व्यत्यास तेच हिरण्यकश्यपूल पुत्र नाही मतो तगेलो पुत्र तो आजी तशी त्या प्रह्लादाल भक्तीक तगेल विश्वासाक पावलोल दिवस तागेल्या पृशी नाही खै यथार्थ उत्तर सत्य करूक भक्तान उत्तर सत्य करूक कोण की यथार्थ भक्त देवालो म्हटल्यार चतुर्मुख ब्रह्मुख हे सर्वे सृष्ट करची कोण रे हे चतुर्मुखात देवान अवतार गोयमची तशी करची कोण हे चतुर्मुख ब्रह्मान एक ना जाल्यार महादेवा हांगे दोन गाणे काम येते म्हटल्यार आनी का हें करचें निज भृत्य भाषितम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम सत्य करचे खातीर हे भक्तांगेल उत्तर चतुर्मुखानसच्या पुरो महादेवानसच्या पुरो आता महादेवानस भस्मासुराक दोन पंत भस्मासुर देवान बैलान रूप काडलें दोन पंत एक मोहिनी अवतार महालसा नारायणी आणि एक भस्मासुराक तागे नागे आनी एक नाम भस्मासूर न्हय तागे सेरिके नाम तागे नाम शकुनी ही आनी एक शकुनी आसलो तो वगोळो यो वगोळो ते वेळेर ताण वोर दिता ते शकुनीक मा तूं आपल्यार पुरा भस्म जावन वता महादेव तूं कापडता देव रूप घेवन येता ताका रक्षण करचे खातीर मागीर देवा शरण वता देव अवतार घेता असल कितले ब्रह्म चतुर्मुख ब्रह्मा कितकी सुराने तपस करचे वोर दिवचे अशी वागूत गे गे ताका मन ना दिसता खंय तो अज्ञानी न्हय परशुक्लत्रय म्हणटात आमी ताका अज्ञानी न्हय ताका दिसता की आमी तें केल्यार कसले एक लूप पोळ आसना ह्यो सोदून काडता फर्स्ट लूप पोळ सोदून काडून चतुर्मुखाल दुखून खंय आमकां हें म्हूण सांगचें ना आमकां आबू ओडो आबू तो तागेले दुखून तो लूप पोळ सोदून काडता म्हण कळटा खंय आनी उतले तपस केले खंय हिरण्यकश्यपून जायत देवान प्रत्यक्ष जालो चतुर्मुख ब्रह्म गुरू आमगेलो प्रथम गुरू म्हळ्यार तो भावी हनुमंतू तो स्थानार आमचो भाव आमकां गुरू म्हळ्यार प्रथम गुरू म्हळ्यार हनुमंत भावी ब्रह्मू म्हळ्यार हनुमंत तें देखून त्या स्थानार आमचो देखून तें आमी ब्रह्मांडा गुरव साक्षात म्हूण म्हणचें तशी तो ब्रह्म ताका कळटा हें सर्वे कळटा तागेले तपस हिरण्यकश्यपून निमगीन खंय रात्री मारून ज सकाळ मारून ज आयुधान मारून ज मागीर भितर मारून ज भायर मारून ज मनशान मारून ज मृगान मारून ज सर्वे जायत मागीर देवान देवानी ती केल्या आगेले पोटांत आनी एकल्या सृश्टी कोन्न दवरलेले आसताणे
थोड सृष्टी येस मु कोण एडिटर करूक तगेल्या म्हणकी देवा म्हणकी कोणेय नाखय पुस्तक बरोवन जाग आसना तागे देवा म्हणकी कोणेय नाखय लोकांत गेले नाखय व्हड क्लायमॅक्साचे देवा म्हणकी कोणेय नाखय तशी देवान जायत सांगिलें प्रह्लादाक तेची पोटांत तूं सृश्टी करून दिली यो वर उगेन येता आगेल घरांत आण सर्वांगे बिसरायता मिगे नांव मात्र आपण उदुकाम नारायणान नांव उदुकनाम जेले देवानी ती केल्या तागेल घरांदू केदना नारायण ऐकचे तशी केल्या 24 मणकुरई 24 मणकुरई देवाक नामदान ऐकुगाम यो खंय विरोध करतगे थंयच देवान नाम ऐकूचे तशें आमकां येता देव आयकतय गेलो कस कसर शिक्षा दिल्ली लागल गी खंयची लागनी उज्यावम बेसेलो कोण की तागेल बेणीच तीच नश्ट जाली विषावन सर्पदंश केलो मेलो पर्वतार्थ करून खाल्ला घालो काही जाय पळया देवान तेच वेळेर येवन अनुग्रह करुयात मवतार घे उज्यांगाला तागे मुखार पळयतस ते वेळेर देवान येवन ताका रक्षण करुयात मू तवळी नरसिंहावतार काडयात मू केल्ले म्हण देवान ना इद्या खंयच्याकय एक काल म्हूण आसा देवान आनी एक नाम काल हा कालाक आनी मात्र नाही आनी एक उतर आसा की पापिये मलपोळे वलर्तीडूम भगवान तागेल पापाचे फल आसना वाडोम का ते पुण्य ह्रास करता वचका पाप वाडयतर आमका वाडोन 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 एक बंद ते नाश करता नाजाल्यार खंयचेच जाम कामून ना देव ते खातीर राखून रावचे काय आगेन पाप वाडो देवाक तेच वेळेर कोपयला खंय मिगेल भक्ताक बादितस यो न्हय मिगे नांव काडच्याक राबो अंत्यकाला रे किती केलें देवये खांब्यांत आस म्हण तागेलो विश्वास रक्षदीत विश्वास आहा तदीयोहम भक्तां लक्षण तर अस्वे म्हाका रक्षण करतलो हे खांब्यांत आसा तो आस म्हण सांगच्या न्ही मारू गेलो थंय दुखून देव प्रत्यक्ष जालो पळया आनी ताका कशी रात्री वेळ न्हय सकाळ वेळ न्हय सांज वेळार तेन्ना नरसिंह जयंतीक सकाळी उदयार न्हिदेल्याक प्रदोष कालारी खंयची चतुर्दशी आसा ते वेळेरी नरसिंह जयंती आकोश कोरका धर्मशास्त्रान गेले नंतर सकाळी रात्री न्हय ते दुखून आज नाही केन्ना नाही फाय सकाळी आसा जाल्यार प्रदोक्ष कालार दिसना आमकां असो तशी आज ते वेळेर रात्री न्हय सकाळी न्हय मनीस न्हय मृग न्हय ताका नांव नरहरी इतके नरहरी आमी सर्वे नरहरी म्हळ्यार नरू आनी हरी हरी म्हळ्यार देव न्हय न्हय नाराह हरी म्हळ्यार थंय व्हरतू कोण म्हळ्यार सिंहो हरी शब्दाक विष्णू म्हूण नांव आसा इंद्रू म्हूण नांव आसा मस्त सिंह म्हणूय नांव आसा मांकड म्हणूय आसा अनेक नांव आसा ते नरहरी
नरुनिक हरी मनुष्य नाही मृगय नाही आयुध ना देवानं नांकडं तका देवाक आयुध ना काही सर्व प्रहरणायुधाय नमः म्हणून मी कडे लास्ट नाव सांगचे देवाक सहस्रनामांत नावित्य म्हणल्यार आमकां दोळ चुमच्या मात्र जी बुल्लोमच्या मात्र नाल रुजी पळोवच्या मात्र देवाक दोळ्यांनी चुमच्यागे जतने उल्लोमच्यागे जतने ते दुखून तो सच्चित आनंद ताका सर्व तागेल इंद्रियान सर्वे करू जतने देवान नांकड वाटयने आमकां नांकड वाटयल्या रे गाय घालयात आनी करू जात्रा ना ते तो देवान सर्व प्रहरण तागे नांकड हे नांकड वाटे नित्याक व्हड नांकड तेन्ना सांगिन मिगेल भक्ता बाधितस यो प्रहलादा बाधितस म्हणून दास सांगता ती ते वेळेर दुखून देवानी ती केलें म्हणल्यार आयुधान मारून आम करता मिगेल बाधता देव वाडयतस काय आगेन पाप वाडयतस काय ते पाप वाडयत मात्र नाही आगेन आयुधे वाडयतस काय नांकड नांगड वाडयता गेलं काय तशी देवान नांगड म्हणला व्हड ते म्हणल्यार कारण तें देवान मागटेन वाडयलें ते खातीर कद्दान दुखून प्रहलाद बादिमच्या रामीन की ते दुस दुखून आपयन आनी ताणीच ती केलें देवान पोट हिरण्यकशिपून पोट्ट पिसूळ खंय आंध्राळा आंध्र म्हणल्यार पोट म्हूण आंध्रमाला आनी ती पोट्टा माळ आंगार घाली इत्या पोट पुसिल्लें मात तें पिसूया आशिल्लें इत्या देवान पोट पिसुलें खंय ताका दास सांगता ती देवान पोट पिसिल्लें इत्याक रे आगेल पोट्टान आनी कितल भक्त प्रहलाद आसचे म्हूण पळोव चोमचे खातीर खंय तागेल पोट्टान भितर पोट पुसिल्लें तो निमता न्ही तो दादूळ न्हय आसूर तो ताणें तें साध्य करुया उत्प्रेक्षा अलंकार यो म्हळ्यार तशी आजी नरशिंह जयंती हे वर्षाची कशी कीची वसंत मासू हांगा जे आमकां 1.5-2 वर्ष फुडें आमकां दिसता मंगळूर आमगेले 13 वळेरेन सगळे हे पुरा जाण येयल्यांत स्वामी आमकां दिम गा मुखार जोव्या रे वापास पाणे मंगळूर आयले न्हय आमकां दिसता एक 1.5-2 मास तेंच्या स्वाम्याल एक वसंत मास जे आमकां बर जे आमकां आनी देवाल होडीक सेवा करची तशी जे आमकां मागीर जे आयतम सांगिन ह्या वर्साच्या वसंत मास कसन की इत्या वसंत मास म्हळ्यार व्हड एक विशेष पर्व काल आमगेले स्वाम्यान प्रारंभ करून दिलें कित्याक करून दिलें व्हड गांव आतां चिकमलच्यान चातुर्मास करूं जमच्या बरो सान एक गांव आसा चातुर्मास कोर कामला तांकां शक्ती आसूं ना ते वेळेर सान गांवान गेल्यार देवान सिंहासनार आसून देवाल सेवा करची तशी जे आमकां कोटान शुरवे वसंतमास प्रारंभ केलेलो देवाल निमगून अशी न्हय एकल्यान निमगीन स्वाम्याल खूश दिकीत केली खूश ना रे जाल्यार ना सर रेकॉर्ड केली अशी न्हय आमी देवाल निमगून इत्या हे प्रकाराचेर आमगेले देवाल सेवा कोरका तशी स्वाम्यांनी वसंत मास प्रारंभ सान गांवांत देवान सिंहासन आनी वसंत मास वैशिश्ट्य तें आमगेले संस्थानाक प्रधान देव म्हळ्यार 3 व्यासू रामू नरसिंह हे वसंत मास वेळेर हे व्यासाने अवतार घेवचे नरसिंहाने अवतार घेवचे रामचंद्राने अवतार घेवचे रामनवमी व्यास जयंती नरसिंह हे बंद तिन्ही देवाकान अभिषेक व्यास जयंती ना रे संसार पडव्या करतात तशी विशेष पर्व काल हे वर्सांक जे आमकां मस्त लोकांनी तातूंत केरळांत तातूंत विशेष जाणांनी चिकमलच्यांनी
देवाल विशेष सेवा केल्या, प्रितीन केल्या. सर्वांनी मेळून श्रद्धेन. आता आमकां दिसता ना फूल घालून तुज्याव्यात, नाजाल्यार तो नाल्ल ताजे हें काडू, सिगीर काडू. खंय आतां कोणें करचें ना तें फुडें कडेक संस्कार. देवा नाल्ल दवरकाले ताजे सिगीर न्हेसून ताजे सर्वे काडटनी आनी क्लीन करून देवा दवरतनी. तशी प्रत्येकूय नाल्ल स्वाम्या भेट्टूचेच्या बरो, दिमची प्रसाद दिमचेच्या बरो. तशी प्रत्येक प्रकाराचेर ही सेवा. भजन जाव्यात, व्यासोपासन कोरकाम कसलें असो केरळा नासिने और स्वाम्याल मन आमगेल स्वाम्यान आमकां कोरून दिलें व्हड उपासन दी. हरिद्वारान वेदव्यासा प्रतिश्ठ करून दिले ना स्वाम्यांनी, दिल्ली मात्र नाही. ते देवाल उपासन कोरका म्हणून प्रत्येक गांवांत देवाल दय जामकां ज्ञानने बैदिमचे देव तो आनी संस्थानाचेर प्रितीन येयलो देव तो, संस्थानाक अनुग्रह केलो देव तो. ज्ञान म्हळ्यार विद्या रे बुद्धी. तेंच्या नंतर आमगेले समाजान प्रतिश्ठ जाल्या नंतर मस्त बदलावण चेंजस म्हणटात ती. जमच्या आराम दिले ते देवान. आमगेले देशांतूय बदलावण जमच्या जालें न्हय. ती उपासन प्रत्येक घरांतूय जामकां, प्रत्येक देवळांतूय जामकां. अर्थ सारकी आसतो केरळांतू ग्रामसभे मुखार तांणी जाल्यार ते गांवांत दुखून येवन देवा मुखार उपासन की, स्तोत्र की, सप्ताह की, नाल्यार यज्ञ की, याग की सर्वेय केला प्रितीन श्रद्धेन. देवाल अनुग्रह जाय तशी गुरु परंपरेचेर अनुग्रह जाय आमकां. विशेष हांगाय कसलें बदलावण जालेली विशेष ते सुकृदेन स्वाम्याल दयेन. मागीर आतां वेळ सांगीन स्वाम्याल पादुकेन नंतर हांगा म्हूण मात्र न्हय, आमगेल्या समाजान खंय की स्वाम्याल आराधना खंय गांवांत प्रश्न दवरलो. मागीर थंय बदलावण जालेलें केन्ना जाणा आमगेल्या गुरू सेवेल निमित्त. वृंदावन प्रत्येक वृंदावन हांव वचून सेवा करीन. तांगे येयले नसती बॉम्बे दुखून जाव्यात, साऊथ केंद्रान दुखून जाव्यात, प्रत्येक लोक फुडें ते नासिने तांकां अनुभूत जमच्या आराम बीन. हांगा स्वाम्याल मात्र न्हय, स्वामी आमी एक कोची वता ती एक आंबला मेळ स्वाम्यान करून दिलें ना, आनीक अल्पळे आनी तोरवूर पर नलपळे तोरवूर वचून येता स्वामी वृंदावन भेटून येता ती. कित्या अनुभूती देवान दिमकां जाल्यार काल गुरुल वृंदावना मगिल्यार फुडलें दिता. शास्त्र सांगता आमगेलें माध्वशास्त्र. अनुभूती आजमचे आरांबिलें. हांगा जाल्यार स्वाम्याल वृंदावनान वचून पांयबडा रे मिंगले नंतर पुरा वृंदावनान थंय हांगा जाल्यार चांगजमचे आरांबिलें. मुखार जाल्यार फिरतीन श्रद्धेन ही सेवा केल्या. देवानंद के जाल्यार समाजान तशी महाजनान जाल्यार बरेपण करचें आमकां. हे वेळेर नाना प्रकाराचेर सेवा केल्या. ते सेवेंत मनीस सहजान खंयचेर उपायर चड उणें जालें नासलें देवान क्षमापण करून प्रितीन केलेली सेवा स्विकार करून मुखार जाल्यार महाजनांक तशी समाजाक देव धर्माचेर तशी धर्म संस्थानाचेर सेवा करची तशी भाग्य दिन सर्व विशयांतूय रक्षण करून बरेपण करून दिमकां म्हूण व्यासरूपी नरसिंहाली तशी लक्ष्मीपती वेंकटेश आली. तशी सर्व गुरु परंपरेंतूय तातूंय विशेष आमकां उद्धार केलेलो सुकृदेन स्वाम्याल महाचैतन्या कडेन तशी आमगेल्या स्वाम्याल महाचैतन्या कडेन प्रार्थना करून रबयतात.
फोटो गाड्या फोटो हे वसंतोत्सव कुडगा सावरकेकर सेवा केलेली एके विभागा स्वाम्याला बसून एक फोटो काढून अरेंजमेंट्स केलेलं सर आद्यम वैदिक सर अंत भागवतल कोणी असेल मुक्कारेंद्र बोका हां Bab Ambon, betul ke dina nama? Sama ni tiga lah, dari asal mungkin nak labu. Ambon asal mencari ke yang jam ka. Apa sama ni? Ada orang dia tangan direct positif itu angka kami ni jam ka. angka साइंटिस्ट जाऊंगा ऐक नाही मैं चिकमल जाऊंगा इंगो अमृत आम्ही जाऊंगा चरित्र सांगतं असं ते साइंटिस्ट जाऊंगा तो साइंटिस्ट जाऊंगा बरोबर जाणी का कुठं त्यांनी सामान्य केलं सांगितलं एसएससी जवळ अंगुमा तस की हां क्लिअर आहे कुठं त्यांनी सामान्य बरेने किती म्हणतो रे स्वामी नाही जाम काम साईड जाम काम स्वाम्याला दय नसतील ना तू कच्चे साईड जगता बर मान मिल्क असं मिळतात बरेच नाही मैं जाम का म्हणजे स्वाम्याने नेमूच्या देवा आणि त्याची मनगड्याला हे असं दिलं आशीर्वाद असं दिला आम्ही जायचं हे छोटे छोटे स्वाम्याने द्यायचा तुमचे गुरुवाराम दिला आन दिला आम्ही त्याचा चरित्र मस्त सांग कळ अरे आम्ही रात्री सांगून ती झाली यो आम्ही फेरी चंद्रू मान ते करत सगळ्याच विषय सांगितलं पण आज लेखीन आम्ही कळत सर्व आणले अदें फोटो काढूक प्रथम ध्यान वैदिक सर उंचारे व्यात स्वाम्याला बसूयात तेंजलरी देवस्थान मैनेजिंग कमिटी तेंजलरी वसंतोत्सव कमिटी वसंतोत्सव कन्वीनर्स एंड मेंबर्स सगळ्यांचे उच्चारे तेंजला GSBVP कमिटी वनिता विभाग वॉलंटियर्स पुरुष विभाग वॉलंटियर्स बाल स्वयंसेवक मैं ETD सेवा काउंटर मेंबर्स उतले जाना फोटो काढू अनुवाद मेळा आणि का देवस्थान कमिटी मेंबर्स फोटो जल्लेले सगळ्यांनी स्टेजा खाल देम वचूग म्हणून विनंती करते यांच्या वसंतोत्सव कमिटी मेंबर्स सगळ्यांनी मुखार हे प्रभुगा
Namaskar, ma'am. अनेक पुरुष विभाग व्हॉलंटियर्स
पुरुष विभाग चिरडू आणि आता चोडूपणा आता पुरुष विभाग मात्र मलगडे आणि मात्र स्टेजार Nandala mga kanya sa law game ka. सेवा काउंटर आणि का बाल स्वयंसेवक आता చెల్లె మాత్రం చూడతే చెల్లి రెడీ చేయాలి అబ్బాయి నెక్స్ట్ కథంగేనే ఇక్కడ बाल स्वयंसेविका చెల్లియో
सगळं हांगा मुखार लायनार रंबुका स्वाम्यार हातांनी तांकां गिफ्ट दिवता येताय. आजी स्वाम्याला दिव्य हस्ताने रिलीज केलेले दोन्ही बुक पंडिरा काउंटरारी ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट काउंटरारी मेळटले तांकां सकून काम घेवया तेंगे. विदेश डॉक्टर नित्यानंद ब्रह्ममान बरयलेले धर्म कॉस्मिक लॉ अँड ऑर्डर आनीक एडवोकेट रामनारायण ब्रह्ममान बरयलेले मलयाळान आशिल्ले श्री हनुमान चालीसा मलयाळ व्याख्यान सहित हे दोन्ही बूक जी स्वाम्यान दिव्य हस्तान हांगा रिलीज जाल्ले हे बुका कॉपीज देवसन पंडिरा भागाक ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट काउंटरारी आजी मेळटले सकाळी काण घेवन वचूंक म्हणून विनंती करता.
आनी मेळना तेंचेर कोणें आसले ओके विचारे आमकां स्वाम्याला हातान काणगेर कासेने भाग्य मेळना तेंचेर डोवा कोणें आसले सान्याचेर डोवा आसले तांकां मा बापान आडी आतां विचारी